तातूंत हांव हिट जावंक ना कळ्ळें तातूंत हांव दिस्तीक पासून पडों नासलेलें तें रिलीज जाता ताचें नांव पासून म्हाका खबर ना तें खूब वर्सांनी रिलीज जाल्लें अशें आनी ताच्या फाटल्यान हांव रोखडें जॅकबास पावलें आनी चड करून हांव विसीडीक लावन बरें तियात्रान पळोवंक म्हाका अशें दिसता पूण तुजे थोडे अनुभव ह्या तियात्रांत आनी विसीडीचेर जे रिकॉर्डिंग चलता तें तुका कशें लागता कारण स्टेजीचेर जें तूं कितें कोत्ता तें फायनल पूण विसीडींतल्यान जे पिक्चरायज जाता रिकॉर्डिंग चलता ह्या रिकॉर्डिंगांतल्यान जायते फावट कट जाता रिटेक घेवचे पडटा हाचे थोडे अनुभव म्हणजे जे आमी माचेर करूंक शकता तें सिडीर करूंक जायना अशें म्हाका दिसता कित्याक जेन्ना आमी स्टेजीर करता आमचो फूल फोर्स फूल एनर्जेटीक घालून आमी तें करता फूल एनर्जी घालून उमेदीन करता बट जेन्ना एक उमेदीन एक विसीडी करता जाल्यार हांव सारकें करता पूण दुसरो पार्टनर सारको करिना वा तो सारको करता हांव सारकें मिन्स तो पांचे स्पिडीर जाता तितली कॉमेडी म्हाका मेळना आनी इवन हांवें अनुभव केलो जितलो लोक तियात्र पळयतना आसता तितलो विसीडी पळयतना आसना अशें हांवें पळयलां जेन्ना म्हजी फॅमिली विसीडी पळयता तियात्रांत आसता तितलो विसीडी पळय तितलो आसना पूण तो पंच तियात्रांत आसा तो विसीडीन तितलो आयना अशें म्हाका दिसता कारण हातूंत फरक म्हटल्यार हें रिकॉर्डिंग आनी हें लायव्ह हय तियात्र लायव्ह जेन्ना लायव्ह लोकां मुखार येता तेन्ना खरेंच तें दुबावरेंत लोकांक चड आवडटलें हें रिकॉर्डिंग म्हटलें काय ना तें परत पळोवंक मेवता समज तें चुकलें चल उपरांत पळोवचें आनीक ज्या विसीडींनी तुवें ज्यो भुमिका केल्यात ताचेर थोडो उजवाड घातल्यार अदीक बरें जातलें कोणा सांगाताक तुका योग मेवलो पयलेंच हांवें सांगलां ते भशेन जॅकीचे मागीर बॉनिफास मागीर आगुस्तिनाच्यो 3 सीडी केल्यात हांवें सेल्वीची एक केल्या मागीर सी आल्वारीस हातूंत हांवें मेन हिरोइनीचो रोल केला आनी सोजा आनी एल्वीस आनी जायते जाणांचे बारीक बारीक हांवें एंट्री मारलेल्यो आसा तो एक कॉमेडी सिनीन बी अश्यो एंट्री मारलेल्यो आसात पूण जायत्यो आजरान उगडा सुरोना तशें हांवें सीडी करूंक ना म्हणून तियात्रय करूंक ना घडये हेजे आमकां करीत हय आनीक हांव मागतां की तुवें अशें जे मेजूक मेवना कारण एक डायलॉग आसा की नोकेत्रां तुज्या पांयशी हाडून दवरतलो म्हणजे जी मेजूक मेवना ते भाशेन तुवें तुज्यो भुमिका करूंक तुका लांब आवत आसा कारण तुजी वाट जी आसा ती खूब लांब आसा पूण तुका एक सांगचें म्हणल्यार न्हू लायक म्हाका कोणें विसीडी कोणें रोल दिलो न्हू म्हाका एक धाकलीशी एंट्री आसा जाल्यार हांव ती करूंक वचना वा तो रोल म्हाका लायक जायना जाल्यार हांव तोय करूं जायते फावटी त्या पयशा आटीनय किटकीट करता मिन्स आमचेय बी तितून ड्रेसींग आसता ताचोय देस्पेस ते दिवंक सोदिना सो ते कॅन्सील करता हे भाशेन जायते विसीडी प्रोड्युसरांचे हांवें कॅन्सील केलेले आसात आनी म्हजें एक सोपन ना जायत्यो मेळटा त्यो करच्यो अशें बट खरें बरो रोल आसा ते म्हाका फावो जाल्यार पुरो म्हण मागता आनी तियात्र सारकें आजार एक आसा तो बरो आसल्यार पुरो कित्याक नांव जोडूंक जाय ते तियात्र करूंक पडटात बट एक पेडेर जातलें जाल्यार एकूच विसीडी वो एक तियात्र पुरो कसो म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमी आनीक एक अनिताचो डिसेंट रोल पळोवया आनीक कार्यावळ मुखार व्हरुया स्टीव हांव तुका कितें सांगूंक सोदी कितें अजुनूय सांगून आसा रावला कितें आनी कसली खबर स्टीव म्हजो पापा म्हजे लागीं विचारता तूं खऱ्यांनीच म्हजे लागीं काजार जातलो काय म्हणून नाजाल्यार तो तुका दुसऱ्या सुवातेर काजार करता न्हय तशें न्हय स्टीव हांव कितेंय जाल्यार चेडू न्हय हांव जाणा तूं चेडू म्हणून देखून हांवें तुजो मोग केला तूं चेडू नासलें जाल्यार चेडो आसलो जाल्यार हांव तुका घेवन भोंवतलो आसलो जालें केन्नाच म्हाका उलोवंक दिवचो ना हांव कितें उलोवंक सोदता त्या पासून विसरताय शैलजा नायक आंकवारपणान हांसून खेळोन दीस काडूंक जाय आनी काजार जातूच मोगान आनी तेगा जातूच रागान आनी जाणटेपणान लागान उलोवंक जाय पूण बेगीन काजार जाल्यार बरें न्हय हय बेगीन काजार जाल्यार बरें आनी बेगीन काजार जायना जाल्यारूय बरें काजार जाता ते चिंता की काजार गोड म्हणून आनी काजार जावंक ना ते चिंता काजार जोड म्हणून जाल्यार हांव म्हज्या पापाक कितें सांगो तूं पापाक सांग म्हाका माय आसा म्हणून आनी हांव मायक सांगता की तुका पापा आसा म्हणून दोगांकूय मेळून उलोवंक दी आनी काजराची खबर करूंक दी आतांची चेडवां रोखडीच काजराची खबर करपाक फुडें सरता आनी चेडो हांसोन नाचोन होय म्हणटा आनी मागीर कोण जीव दिता कोण जीव घेता देव जाणा हांव सोजमोली तूं कितें उलोवंक सोदताय तो तूं अपार्य मारताय न्हय हांवें तुजे लागीं काजाराची खबर सांगला म्हणून पूण तूं जाणा स्टीव हांव तुजो कितलो मोग करता तो अरे शैलजेन
सरीजीन रागान न्हय पूण मोगान हांव तुजो खरोच मोग करता. म्हजे काळीज दिला तुका वय तसल्यो फोटी सांगो नाका स्टीप तू लोजेन घालताय म्हाका मोगाची खबर सांगताय तांकां. अनिता आतांच तुजो आनीक एक क्लिप पळयला आमी खरेंच परत परत तुजी तुस्त केल्यार थोडी हांव थोडें बहुत जाणा जावंक सोदतालो जायते तियात्रांतून न्हेसलां आनीक वेगळें म्हटल्यार तुज्या पदराक शिकोप आसा आनीक हाचो दोनांचोय मेळ करून जे तियात्र तुज्या मुखार येतात ते तियात्र तूं लागींच्यान पळयता. तुवें केन्ना तरी पेन हातान धरून तुजें कितेंशें तयार करपाचो प्रयत्न केला? होय हांवें पयलेंच ट्राय केलें तें आमच्या कॉलेजीन तियात्र आमी गोवा डे म्हणून सेलेब्रेट जातालो निर्मला B.Ed कॉलेजीन. सो हांवें तियात्र बरयल्लें आनी आमच्या सरानूय तियात्र बरयल्लें. सो सरान पयलेच फावट तियात्र बरयलो आनी ते म्हणपाक लागले दोगांचे स्क्रिप्ट वाचल्यो आनी म्हणजे चड कॉमेडी टायप आसलो असो तियात्र आनी ताचो चड सिरियस असो लायक लँड कितें करून विकतात गोंयचो लोक ताचेर आसलो आनी तो म्हणूंक लागलो आतां आमी इलेक्शन करुया कोणाची सिलेक्ट जाता ती ताचें सिलेक्ट करतले. पूण म्हाका लायक जावना तें इलेक्शन हांवें बिस्ती दुस्मान काय अशें कित्याक तो आमचो सर कसलोय जाल्यार चड करून म्हजी फ्रेंड्स आसा ती म्हाका सिलेक्ट करपाचें आनी म्हाका म्हजे प्लेक चड आसलेली ताचे प्लेक मिन्स ताका आनी रिजेक्ट करून म्हाका बरें दिसना. सो हांवें तें इलेक्शनूय करूंक दिवंक ना. मागीर ताचोच तियात्र केलो पूण तातूंत कॉमेडी जी आसली 4 कॉमेडी तियात्रांत हांवें बरयल्यो आनी खूब व्हडल्यो 6.5 हेजे लायक मॅजीक शोवाचेर आनी सामकी युनीक कॉमेडी बरयली हांवें मॅजीक शो आनी डिफरंट कॅरेक्टर सगळे चेडवांनी चेडे नासतना एक दोतोर एक आदवोगाद एक मॅजिशियन अशें मिन्स कॉमेडी आनी ती कॉमेडी हिट जाली. मागीर उपरांत फ्रांसीस ते तुयेंचो म्युजिकल शो जाल्लो भायर आनी तातूंत कॉमेडी करपाक आमचे लागीं आसोंक ना नवी कॉमेडी थंयसर हांवें एक मेन कॉमेडी हांवें बरयल्ली म्हाका आनी सॅलीक आनी ती लोक खूब आसलो आनी म्हाका तो कॉन्फिडन्स आयलो म्हजे लागीं बरोवंक जाता. उपरांत हांवें रोसफनाच्या तियात्रांत लायक एक अशें मिन्स कॉमेडी बरयल्ली मिन्स ती मातशें पयलें व्हडली जाली मागीर एडीट करून ती मागीर बरी जाली अशें आनी अशें हांवें जायते प्रयत्न केल्यात आनी म्हाका दिसता म्हजे लागीं बरोवंक जाता अशें म्हणून आनी हांव घडये बरयतलें आनी हांवें PhD करपाचें चिंतलां कॉमेडी हाचेर कॉमेडी भुमिकाचेर. सो MA जाली म्हणटच मे बी आनी 3 वर्सान रोखडेंच हांव PhD इंटरव्यू दितलें. दुबावरेंत आमचोय सांगात तुका आसतलो. थँक्यू. हो वावर असोच फुडें वचोंक जाय. ह्या वेळार तुजी आनीक एक कॉमेडी भुमिका आमी पळोवया आनी कार्यावळ मुखार. म्हाका दिसता तुजी कॉमेडी आमी पळयल्या एक धाकटोसो कांत वो कांतार खंयच्योय तरी एक 4 वळी तुवें तुज्या तोंडांतल्यान गुणगुणल्यार अदीक बरें जातलें. बरें हांव फुगे तियात्रांतले कांत म्हणटा आनी चडशे सोलो हांवें म्हणूंक ना डुएट म्हटलें चेड्या वांगडा. सो हांव कांत म्हणटा फुगे तियात्रांतले. सकाळीं साकून एका मनशाक सोदून भोंवतारे हांव वचलें आनी तसलें म्हूण गांवांत पिड्यार कोत म्हजें नांव शेजऱ्याक आमच्या तो रावता सारकें सुबेज तोंडाचें पेसांव हाताक मेवल्यार ताका लावपाचें हांव सोंतेसांव. अनिता तुवें फकत कॉमेडीच भुमिका करूंक ना सिरियस रोलूय करूंक ना पूण त्या भायर तूं वचोन तुवें कांतारां गायल्यात. आमी ही कार्यावळ मुखार वता आसतनाच मुखार या चल. सल्या तूं म्हज्या गोपांत आसतोस हो आख्खो संवसार म्हाका सोबीत दिसता. मळबार उडटली ती सुकणी शितळ आनी थोंडे वारें तशेंच दर्याचें उदक ही सगळीं आमच्या मोगाक गोंय आसात. तुजो मोग
तुजो मोग म्हज्या काळजांत दिसान दीस वाडत वयतलो. हांवें केन्ना चिंतूंक ना देव म्हाका तुजो असो चेडो फावो करतलो म्हणून. जे मेरेन तूं म्हाका मेवला हांवें सगळें चिंतपाचें सोडून दिलां. जय, तुका दिसता तुजी मामी डॅडी म्हाका तांच्या घराची सून करून मानून घेतली म्हणून? हांव म्हज्या मामी डॅडीक बरो वळखता आनी तांच्याय काजार तर मोगानूच जालेलें. ती दोगांय 5 वर्सां मोगान आसलेली खंय. सालिया, आयज पासून म्हाका म्हज्या मामी डॅडीन सगळें दिलां. हांव मागता तितलें ताणें म्हाका हाडून म्हज्या पांया लागीं दवरलां. आनीक आतां एकूच निमणें तांचे लागीं आनीक मागचें उरलां. आनी कितें तें? तुका खबर ना कितें? म्हाका कशें खबर आसतली तुका कितें मागूंक जाय तें? तें म्हणल्यार हें म्हजें सालिया. चेतन बाब हो म्हजो डॅडी आनी हांव तियात्रिसान मुखार फुडोवन ताचो खूब व्हडलो हात आसा. तुका आयच्या नव्या वर्साची परबी. तर अनिता जायते अवॉर्डूय तुका मेवल्यात. हय, ह्या वर्साक म्हाका बेस्ट कॉमेडियन म्हणून 2010 गुलाब अवॉर्ड मेळ्ळा. हो म्हाका ग्लेनान म्हणून बेस्ट कॉमेडियन म्हणून म्हाका दिल्लो. आनी हो एन इन्स्टिट्यूट कॉमेडियनच म्हणूनूय पूण इतलें शिकप करून पासून हांव तियात्रांत आसा, तियात्र सोडून दिवंक ना, हे खातीर ताणें म्हाका हो अवॉर्ड दिल्लो. नागवेकार. हय, नागवेकारान. आनी हे प्रिस्मा एजन्सी म्हणून पार्टीन म्हाका केपें सावंडे तियात्र आसतना एज अ बेस्ट विशीस म्हणून बेस्ट कॉमेडियनाक म्हाका तो दिल्लो. अनिता, ह्या वेळार आमचे जे फिमेल आमचे आर्टिस्ट आसात, जी अपकमींग आसात, नवी जी पालकार चडटात, तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? म्हाका जाल्यार ओदां दिसता आसतलें की तियात्र म्हटल्यार खूब लो अशें म्हणून. पूण हांवें इतलें शिकप केलां आनी तुका तुजें मेन फोकस तूं जितलें शिकपूच केल्यार तुका फोकस असो मेवना. पूण जेन्ना तुका दुसऱ्या टॅलंटान तूं इम्प्रूव जाता वो दुसऱ्या टॅलंटान तुजी वडोवक जाता तेन्ना तुका चड इम्पॉर्टन्स आसता कॉलेजींनी वा खंयूय गेल्यार. आनी म्हाका हांव कितलें शिकप केलां हें केलां तें कोण पळयना. बट एक तियात्रीस्ट म्हणून खंयचोय खंयूय गेल्यार तुका वळखता, तुका मान आसता. बट जायत्या जाणांक दिसता आसतलें तियात्रान नाचल्यार मान आसना म्हणून. पूण म्हाका खूब अभिमान दिसता म्हज्या एन्ड आय एम व्हेरी प्रावड टू बी अ तियात्रिस्ट. आनी सगळे नवे चेडवांनी येवचें आनी व्हड अभिमान म्हणचें. तातूंत तुजो टॅलंट केन्ना कितलेंय जाणटी जावं कितेंय जावं तुजो टॅलंट मोरो पर्यंत वचोंक ना. पूण कितलेंय शिकप पासून खंयचोय जॉब केल्यार तितल्या टायमाचो तुका रिटायरमेंट आसता वा तुका जॉब सोदूंक जायते त्रास आसता. तियात्रांत आसना तुज्या लायफभर वा तुज्यानी तुजें ओन प्रोडक्शन करून मुखार व्हरोंक जाता. तूं मरो पर्यंत तुजो टील युअर लास्ट ब्रेथ तुज्यान जोडूंक जाता. अशें जोडपाचें अशें न्हू, पूण इट इज अ नायस प्रोफेशन टू बी अ तियात्रिस्ट. अनितान आतांच आमच्या नव्या कलाकारांक उलो मारला की पालकाचेर येवप म्हटल्यार वायट न्हू पूण बरें. आनी हातूंतल्यान तांचो ताणें फुडार करूं येता. ह्या नव्या वर्साक ही नवी येवजण जी अनितान तुमच्या मुखार हाडल्या ती तुमी उखलून घेयात. आनी ह्या नव्या वर्साक जी नवी कलाकारां आसात तांणी ह्या ताच्या उल्याक वेंग मारची आनीक कोंकणी पालख ताणें ऊंच ऊंच व्हरचो. परत एक पावट अनिता, ताचो डॅडी, आमी सांगातान तुमकां सगळ्यांक व्हडा गणगणाचें आनीक उमेदीचें नवें वर्स आवडटा. आनीक सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आदिवस.